डान्स बार टावट राजकारणी आणि राज्यात येवपी वचपी पर्यटकांक लागून गोंय सदांच चर्चेच्या भोवऱ्यांत सांपडलेलें पळोवपाक मेळटा। थळाव्यांनी कागाळी करून लेगीत डान्स बारांची धुमशणाक दिसपट्टी चालूच आसात। संबंधित अधिकारी आणि पुलिसांनी कानार केस ओडिल्ल्यान आता थळाव्यांनीच ह्या बेकायदेशीरपणाचेर पावलां उबारपाक सुरवात केल्या। पळयात पुराय बातमी। कळंगूट वाठारांतली संस्कृती खंय तरी काळखाच्या दिकेन पावलां मारीत आसा आणि हाजो जागो कळंगूट वाठारात चलपी बेकायदेशीर डान्स बारांनी घेतला। कळंगूट वाठारात अशाच एका परस एक वादाक लागून थळावे लोक आणि व्यवसायी भयाच्या सावटा खाला दिसपट्टे जगतात। हाकाच लागून थळाव्यांनीच आता ही बेकायदेशीर धंदे मुळांतल्यान हुमटून उडोवपा खातीर पावलां उखल्ल्यात। ऐकात इश्यू असो जालो तेन्ना रेड मारली पळय, दुसरे दिसा सगळे क्लब परतून चालू जाले। पंचायतीची नाल्यार गव्हर्नमेंटाची ऑर्डर फाट्यार मारून हेंचेर कितें उलयता तुमी? तेचेर आमी पळय आतां आमी ते पंचायतीन तेंचे वाटेन एक्शन घेतले। आमी एज लोकल एकठांय जाल्या आणि आमी एकठांय जाले आनी त्या क्लबाचेर गेल्ले आणि ते बंद करपाचे प्रयत्न केला। आमी म्हाका दिसता आमी आतां हो हा ग्रुप तो आमी वाडयत वयतले आणि डेली आमी भायर सरतले लोक, जेणे करून हे जे क्लब्स आहा ते परमनंटली बंद जावचे। कित्याक लोकांचो डिमांड आहा वो हे जे त्रास जाता टावट्साचे लोकांक रिलीफ ना मात्तूय हे बंद जावचे म्हणून आमचो एक हाय डिमांड आसा। पूण पंचायतीचे एक्शन कशें पळयता तुमी? सील जाले म्हणटाले, जे सील जाल्ले क्लब म्हणटाले पंचायत ते आयज दुसरे दिसा तिसरे दिसा आता परत चालू जाले। ओपन आसात, फुल स्विंग ओपन आहात। हेंचेर एक्शन जायना, पंचायतीन म्हटलेले एक्शन घेतली म्हणून अजूनही ते चालू आसात। फुडले कंटिन्युएशन प्रोसेस अजून काय ना पंचायतीचो? पंचायत तेंचे वाटेन जे काम हा लिगल फॉर्मेलिटीज ताका फॉर्मेलिटीजूय लागता, तेंचो प्रोसेस चालू आसा। आनी म्हाका दिसता आमी उलयल्ले एका पंच मेंबरा कडेन, तो म्हणटालो आमचो प्रोसेस चालू आहा आनी तो प्रोसेस करून ते परमनंटली बंद करपाचे प्रयत्न चालू आहा। या संबंधात एका थळाव्यांनी ताजे कडेन घडिल्ले कळंगूटच्या डान्स बारा संबंधित दिल्ली देख हांगा सांगला। ऐकात। रेस्टॉरंट तांकां लायसन्स प्रोवायड करता, पूण फुडें एक कोण घेवपी आहा पळय न्हू ते मागीर थंयसर नाटकां करून उडयतात। इलिगल चलता सगळ्यांक खबर आसता, सगळ्यांक खबर। म्हाजो एक्सपिरियन्स तुमकां सांगता। हांव म्हाजो फ्रेंड एक दोग जाण फ्रेंड आसले गाडयेन भरल्या, येयले दोग जाण टाउट्स, क्या चाहिए आपको? MD, LSD, कोकेन, मारवाना कितें कितें म्हणूं लागले। हमको वो नहीं चाहिए, लड़की चाहिए, लड़की मिलेगी 15,000 रुपया, रशियन मिलेगी 10,000, इंडियन मिलेगी। यांची पॉलिसी कितें जाणाय, एकदां तूं क्लबान एंट्री केलय न्हू, तुजे चेनी आहा जावं बॉल्सान कितें कॅश आहा पळय काय काडून धांवडाप मारून। पूण तांकां खबर ना हांव लोकल म्हणून, तांकां दिसलो हांव एक एज अ टुरिस्ट म्हणून। सो ही पॉलिसी चलिल्ली आहा। हे फक्त तुका एंट्री करून घेता, तुजे भांगार, तुजे मोबायल, कॅश सगळे जप्त करता आनी तुका मारून धांवडटा। लोकल म्हणून आमी डेरिंग केले, पूण एज अ टुरिस्ट येता पळय कळंगूटान ते भिवन बाबडे म्हणटा आमको आगे नहीं जाना है, ते कोणाक सांगिना, ते थंयच दापून दवरता। एसो बीजेपी मेंबर तुमकां अशें त्रास जाता जाल्यार कॉमन लोकांनी कितें चिंतचें? तुमी बीजेपी ऑफिस बेरर नाल्यार एक कार्यकर्ता म्हणून तुमी कितें करतले हेका लागून? एज अ पार्टी म्हणून येना हांगासर, आमी एज अ लोकल रेजिडेंट म्हणून येता। आयज आमकां दूख भोगता आमच्या कोंगडीन हे घडटा म्हणून। एज अ पार्टी म्हणून आमी येना। एज अ पार्टी म्हणून कितें करतले तुमी? एज अ पार्टी म्हणून आमी एक सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करतले सगळे बंद जावचे म्हणून, आनी हो प्रपोजल आमी फुडें व्हरतले आनी हे कायमचे बंद करपाक आमकां सीएमूय आमकां हातभार लायतलो। आमी हेजे खूब फ्रस्ट्रेट जाल्या, खूब आमकां वाज हो येयला लायफाचो। आमच्या फाल्यां बायले भुरग्यांक आमी कितें सांगतले? येणाऱ्या 5 वर्सांक बँकॉक म्हणटले आमकां कळंगूटकारांक, बँकॉक येयल्या म्हणटले। आयज कळंगूटची सारकी वायट परिस्थिती जाल्ली आसा। येणाऱ्या 5 वर्सांक एक कळंगूटेक एक रेड लायट म्हणून नांव पडपाचें ही परिस्थिती येयलेली आहा। सो हांव मागता आमचे युवा जे आसा जावं महिला सगळ्यांनी एकजूट जावन हे क्लब आहा तितले बंद करपाचे, नाजाल्यार ही परिस्थिती खरेंच वायट जातली। आमची जी कळंगूटी संस्कृती आमी खूब फामाद, जावं ती स्पोर्ट्सान जावं ती कल्चरल, घुमट आरती, शिगमो आमी सगळे करून पळयले, आमी हितून सगळ्यांनी फुडें आहा। पूण आयज ही परिस्थिती येयल्या नाय, खरेंच दूख दिसता। काय पळोवन कळंगूटान जी इतली इलिगॅलिटीज चलता पळय न्हू, हे पळोवन खरेंच दूख दिसता। गोवा 365 खातीर कळंगूटच्यान समीप नार्वेकार।